लोकांची काळजी घेता त्या लिस्टार तू खंय आसा? तुज्या लिस्टार सगळ्यावन सकल आसा आनी सोच सांगूंक गेल्यार कितलोसो लोक आसा जांची काळजी घेवंक गरज आसा आनी तूं तांची सगळ्यांची काळजी घेता म्हटल्यार तूं तुजीच काळजी घेवंक पावना? तुवें केन्ना तरी आयकलां अशें म्हणटलें, केन्ना म्हूण कोण म्हजे पासत कितेंय करीत, हांगा हांव सगळें काम कोत्ता आनी हांव कोणाकूच मानना. थंयसर म्हाका जायत्यो नाकान्यो मेवतात. तूं कितें त्या लोकांची काळजी घेता? हांवें जायत्याच लोकांची काळजी घेवंक जाय. म्हाका घोव आसा, 4 वाडलेलीं भुरगीं, पूण म्हाका ताका एक सांगो दी, जेन्ना तुजीं भुरगीं वाडटात तांकां कित्याचीच गरज आसना, ताची गरज आमेन. आमकां 10 नाती नातरू आसात आनी आमी सगळ्यांच्या कामांत रेवडलेलीं आसात. दर दिसा ती म्हाका फोन कोत्ता. आमचो एकलो पूत देशा भायर जायतो प्रवेश कोत्ता, देखून दर दिसा ताचो कॉल म्हाका येना. पूण म्हजीं नातीं नातरां भायर भितर आसतात, तांकां हें जाय तें जाय. तूं जाणय ह्या भुरग्यांक आनी ह्या भुरग्यांक पडना आनी तूं जाणय तूं उलोवंक तातूंत मेंतेर जावंक पडटा. म्हजी माय आसा 87 वर्सांची आनी म्हजी मावशी 83 वर्सांची, जांची जबाबदारी म्हजेर आसा. ती दोगांय विधवा म्हणटच आमी ताची काळजी घेतात. म्हजे वस्तू हाडूंक, दोतोराशी व्हरोंक सगळें आसा तें सारकें पावोवच्याक. आतां म्हजे धुवो तातूंत म्हाका आदार दिता. हाचे पास हांव चड उपकारी, हांव उपकारी. आमकां 739 कामदार आसात, 13 विदेशी ऑफिसां आसात. तूं जाणा म्हजें लिस्ट फुडें फुडें वेता आनी हांव तुजेर प्रभाव हाडूंक सोदिना. हांव तुमकां इतलेंच सांगता, तुका कितें भोगता तें. सो तुका एक लांब लिस्ट आसा, ज्या मनशाचेर तुका जबाबदारी आसा. बरें, एक काल आसो खुबश्या वेळाक हांव म्हज्या लिस्टाच्या पोंदाक आसली. खरें म्हटल्यार सोच सांगू, हांव त्या लिस्टार पासून नासली. हांवें त्या विशीं चिंतूंक पासून नासलें. कित्याक हांव एक जबाबदारीची मनीस आनी म्हाका जबाबदारी आसा ती वस्त हांव कोत्ता. जर तूं स्वताची काळजी घेना आनी म्हाका जाय तुवें हें आयकोंक सितीत दिवंक, तांतल्यो कांय म्हणणो जावन गेल्यात ज्यो हांवें आयकोंक गरज. जर तूं स्वताची काळजी घेना, तूं त्या दोशेर पावतलें जंय तुज्यान दुसऱ्या लोकांची काळजी घेवंक जायचें ना. तूं त्या बेसार आसतलें ज्या वरवीं तुज्यान कुडींनी करूंक जावचें ना, मोनांतूय करूंक जावचें ना आनी उमाल्यांनी करूंक जावचें ना. वो तूं कोत्तेलें पूण वायट मोनाचे आवेस्तीन, की सगळ्यांक दिसतलें तुवें करूंक नासलें तर अदी बरें जातलें. स्वताची काळजी घेवंक अपस्वार्थीपण न्हय, ती बुद्धी. हांवें A.B. स्विम्सनाचें जायतेच पुस्तक वाचलां, जो 100 वर्सां पाती देवा सोरशी गेलो, पूण तातूंत म्हजे आवडीचें जायतेच आसा. पूण हांवें वाचल्यार चड तेंवूंक जावना. आनी थंय म्हटल्यार समजी काय की स्वताचो ताबो दवरप आसता, ती खरो स्वताचो मोग. आतां हो एक उमेदीचो वाक्य दिसना. शिस्तिकाय म्हणजे खरो स्वताचो मोग. देखून सारक्या जिविताची शिस्त सांबाळूंक जाय, जे वरवीं तूं दाखयताय की तूं स्वताचो मोग कोत्ताय. आनी हांवें चिंतच्या आदीं, बरें 1 मिनीट राव, म्हजो मोग करप हें सारकें न्हय. ना, तें सारकें. सो तूं स्वताचो मोग मोल दिना जाल्यार देवान रचना ताका मोल दिना आनी ताणें तुजे पासर वोट किंमत फारीक केला. देखून गरज तुवें स्वताचें मोल करून मान दिवंक आनी गरज तुवें काळजी घेवंक देवान तुका दिला ताचें. शिस्तिकाय म्हणजे खरो स्वताचो मोग आनी तुज्या खऱ्या आवडीचें सारकें मोल करप. तुजें काम जे परी तूं दुसऱ्याची काळजी घेता त्याग करूंक, तांकां आदार दिवंक. वो बरो वाक्य म्हाका दिसता. तुज्या खऱ्या आवडीचें सारकें मोल करप तुजें काम, जे परी तूं दुसऱ्यांची काळजी घेता त्याग करूंक, तांकां आदार दिवंक. आमी क्रिस्तांव देखून हें ना तर ते वाटेन आमी जायते पावटी फसतात. आमी घडयेक स्वताचे चिंतपी, स्वताचे पालोवपी क्रिस्तांव जी इगोर्जेन वचोन वेल सादतात, पूण ती जिवीत आनी सोबे माजार जियेनात. आमी खरेपणी दुसऱ्या पासत कांयच करिना. आमी दुसऱ्यांची जिविताक अंतोर हाडिना आनी मोगाची शिकोवन आनी लोकांक पावपाची आनी गरिबांक आदार दिवपाचें आनी गरजेवंताक आदार दिवंक आनी स्वताचे चिंतिना जावंक, असल्याचेर हांव वजन घालतां आनी हाचेर म्हजें सदांच प्रवचन खुशालकायेन करूंक जाता.
आनी ताचे मदेकात तुवें स्वताकूय कांय वस्तू करूंक गरज आनी करिना तर जाल्यार तूं दादोशी आसचो ना, तूं खुशाल आसचो ना. आनी खुशाल ना तसल्या क्रिस्तांव परस आनी कांयच वायट ना. कित्याक आख्या संवसारान आमी सगळ्या परस खुशाल आसोंक जाय, स्वताचो मोग करूंक. तुजो कायदो जितलो दुसऱ्याचो मोग करूंक तुजो कायदो आसा, तर हे वाटेन ना ते वाटेन आमी खणीन पोत्तातूच. आमकां फकत आमचेंच पडलां आनी कित्याचेंच आमी चिंतिना, फकत आमचेंच. आमच्या मनान दुसऱ्या पासत कांयच करचें म्हणना. शेकी आमकां निरप मेवता, हांवें त्याग करूंक जावो, स्वताक विसरोंक जाय. एक ग्रांथ आसा जो म्हणटा स्वताक विसर, पूण तो तुज्यान खंयसरी लागू करूंक जायना. म्हणटच आतां हांव म्हजे पासत कांयच करिना, हांव सगळें दुसऱ्या पासत करता, दुसऱ्यांक. तर हे वाटेन तुज्यान एक स्वताचेर आटापलेले क्रिस्तांव जावं येता आनी ते वाटेन तुज्यान त्याग कोत्ता तसले क्रिस्तांव जावं येता. पूण धर्मीक मनाची अवस्था आसलेले ती कोत्ता तितलें नाकारूंक आनी सगळेंच थंय पोत्तें जातलें, कित्याक ताचे पासत कोणूच कांयच करिना. तुवें भायर बिल्डिंगान कोण पूण म्हजें आयकता? तूं इगोर्जेन कितें करूंक सुरू कर आनी बेगीनच तांकां कळटा की तूं कितें कोत्तेलें म्हूण. देखून अकस्मात अशें दिसता कितें करूंक जाय तेन्ना ती तुका आपयता आनी तुका ना म्हणूंक जायना. आनी 3 वा 4 वर्सां जातच तुका राग येवन मन कोडू जाता आनी तुका राग येवन मन कोडू जातच तेन्ना तुका दोर भितर कितें वायट मेवता. आतां प्रवचनकाराचो प्रश्न, क्वायरचो प्रश्न, तुका इगोर्जेचो कलर बरो लागना, लोक तुका आवडना, तुका आनी कांयच बरें लागना आनी गुन्यांव तुजो, कित्याक तुका तुज्या जिवितान अशें म्हणूंक जाय आसलें तूं हें जाणय म्हज्यान हें करूं येता पूण म्हज्यान तें करिनेचो. तुज्या जिवितान खंय तरी तांतून आसोंक जाय. तुका तुज्या जिवितान खंय तरी तांतून आसोंक जाय. आमेन. Matthew 22:37-39. लोक जेजूक विचारतालो, सगळ्यावन म्हत्वाची आज्ञा खंयची? ताणें म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोलान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर तुज्या देवण्याचो मोग कर. ही सगळ्यावन व्हडली आनी पयली आज्ञा. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, पूण हाचेच सारकी दुसरी आसा ती ही, तुज्या पेल्याचो मोग कर. आतां पळय, कित्याक हो भाग आमी चुकला, तुजोच करताय तसो. हांव आयज हो ग्रांथाचो प्रवचन कोत्तां ते भाशेन कोणेच केल्लो हांवें आयकोंक ना. म्हणजे आतां हांव कोत्तां, पूण खूब वर्सां आदीं हांव जेन्ना इगोर्जेन वेतां हांव होच भाग आयकताली, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग कर, पूण तुजोच कोत्ताय तसो. हातून दुसरोच रोंग दिलो आसलो, जे परी बरें तूं तुजेच मोगान आसाय तर तुका गरज आनी कोणाचो मोग करूंक, तुजो मोग कोत्ता तसो. पूण म्हाका दिसना म्हजी सोजमणी तशी म्हूण. म्हाका दिसता देव आमकां जबाबदारी दिता आमच्यान 3 सोयरीगोतीन. आनी बायबल सोयरीगोती विणलेले आसा म्हत्वाचे मनशा सवे आमची स्वताची सोयरीगोतीन पासून. सो तूं स्वताचो मोग करिना, तुका आनी कोणाचोच मोग करूंक शकना. तूं स्वताचो मोग करिना, तुका आनी कोणाचो मोग करूंक शकना. तें तर शक्य ना. तूं जाणय कित्याक? कित्याक तुजे लागीं ना तें तुज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना. सो तुजो मोग ना, स्वताचें मोल ना, सो तुज्या स्वताचें मोल करिना, तूं कशें आनी कोणाचें मोल कोत्तेलें? सो तूं तुकाच मानान लेखिना जाल्यार दुसऱ्यांक कसो लेस्पेद मान दितोलें? म्हजे लागीं ना तें दिवंक म्हाका शक्य ना. म्हजे लागीं हांगा एक ग्लास उदक आसा, तुवें म्हटल्यार म्हाका उदक दी, म्हज्यान तें करूं येता. पूण म्हजो ग्लास लितो आसलो, तुवें म्हाका कितलेंय बोब मारल्यार पासून म्हाका उदक दिवंक जावचें ना, कित्याक म्हजे लागीं ना. आनी जायत्याच वर्सांक हांवें एक मोगाल मनीस जावंक तोचवीत केली आनी हांव नकलो आसली. म्हजो प्रश्न कितें तो, कित्याक म्हाका खरेपणी पळोवंक जाय आसलो ग्रांथ दुसऱ्यांचो मोग करूंक, आनी हांव नापास आनी नापास आनी नापास जायत रावली. आनी शेकी म्हाका थावेसली की म्हाका म्हजोच मोग नासलो म्हूण. म्हज्यान दुसऱ्याक काकूत दाखोवंक जायनासली. हांव निश्ठूर आनी घोट काळजाची आनी टिक्का मारपी आनी नीट करपी जावन आसली. म्हज्यान दुसऱ्या मनशा सवे काकूत दाखोवंक जायनासली जाली, कित्याक म्हाका अजुनूय देवाची काकूत मेळोंक नासली. हांव म्हजेचूच निस्तूर आसली. सो तूं तुजेर निस्तूर आसताय, तूं दुसऱ्या सवे निस्तूर जातलें. सो तूं स्वताचें नीट करता, तूं सगल्यांक नीट जा म्हणून जोर कोत्तेलें. सो तूं अशें केदींच करूंक ना. गरज तुवें वेल नासलोल्या ल्हान जिवितान विसय घेवंक आनी तुवें निश्चय करूंक जाय तुज्या सवे कसली सोयरीगत आसूंक जाय ती. तूं स्वताक आवडटा, तूं स्वताचो मोग कोत्ता, तूं स्वताचें मोल कोत्ता, तूं स्वताक मानान लेखता, तूं स्वता पासत वस्तू कोत्ता,
तुका तुज्यो गरजो फावो त्यो पावतात त्या विशीं गुन्हेकारी जायनासतना? केन्नाय जर आमचे पासत आमी कितें केल्यार एक ल्हानसो देंवचार आमचे भोंवतणी भोंवत आसता आनी तें केलां म्हूण आमकां गुन्हेकारी कोत्ता. वय तुज्यान तें दिवंक जाय तालें, तुका कानांतलो पार नाका आसलो, हें तुज्यान करूं येतालें, तुका तें करूंक गरज नासली, तुज्यान हें करूंक जातालें, कित्याक तूं सोफार पडोन तें मुवी पळयताय? चल आतां सोत सांगता वो ना? बरें की प्रश्नाचो निमाणो मुद्दो तो वो देंवचाराक नाका तुवें तुज्या जिविताचो आनंद घेतलोलो. फकत इतलेंच. ताका नाका तुवें तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक. कित्याक तूं जाणय, कित्याक जेजू मेलो तुका आनंद भरी जिवीत दिवंक. जॉन 10:10 चोर येता फकत मारूंक, चोरूंक आनी नाश करूंक. पूण जेजून म्हळां हांव आयला तुका आनंदीत जिवीत दिवंक, 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 तुका आनंदीत जिवीत दिवंक. आमी ह्या संवसारांत फकत जागो बरोवंक आनी स्वास घेवंक नात. म्हाका म्हज्या भुरग्यांनी आनंद घेतलेलो पळोवंक म्हाका बरें दिसता आनी ती एकमेका थंय आनंद भोगता तें पळोवंक म्हाका आवडटा. म्हाका दिसना आमकां थावे जाता देव कितलो आनंद भरीत जातलो. आमी स्वता आनंद भोगतात आनी एकामेका थंय आनंदीत जातात. देवाक एक बरो हांसो सगळे म्हूण बरो लागता. ताणें मोजा रोचल्या, ताणें हांसो रोचला, ताणें आनंद रोचला. देंवचार आला घेवन उद्रुश दूख आनी निसणटण आनी उदासपण आनी राग आनी बोगसोने उर्यूत जावंक. तो फकत मारूंक येता, चोरूंक आनी नाश करूंक. पूण जेजून म्हळां हांव आयला तुका आनंद दिवंक तुज्या जिवितान. तूं स्वता आनंदीत जायना तर जिविताचो आनंद मेलो ना. तुमकां कितल्या जाणांक दिसता तुका फावो तितलें मोल तूं करिना म्हूण? तुमकां कितल्या जाणांक खरेंच तुमची तितली व्हडवीक ना? आतां म्हाका हो जमो मेळला तुजो न्हय. सोत सांगूंक बरें, म्हणजे खुबश्या वर्सांक म्हजी आवड म्हाकाच नासली. म्हजो आवाज म्हाका आवड नासलो, म्हजें व्यक्तित्व म्हाका आवड नासलें, बरें लागोन नासलें, हें बरें लागोन नासलें. तूं जाणय, तुवें तुज्या जांगल्या विशीं सांत रावोंक जाय, कित्याक ती जांगल्या तुका आसा तींच जांगलां आसतलीं. म्हणजे तुजे लागीं कितें आसा तें घेवंक शिकोंक जाय आनी तातूंतूच दादोशी जावंक जाय. तुज्यान तें सुदारूंक जाता वो सुदार, पूण जायना तर मोग कर. आमेन. जर आमच्यो गरजो आमी किकोंत कोल्ल्यो तर आमी कोडू आनी निराशी जातलीं. आनी म्हज्यान तुका सांगो येता, ह्या रुमान लोक आसा आनी जायतीं जाणुकी जाणां जीं टॅलिव्हिजन पळयतात. ओ तूं लोकां पासत वस्तू कोत्ताय. ओ तुजी मनाची अवस्था तुका सोदूंक दिना. तूं बऱ्या करना, तूं बऱ्या कारणाक लागून तें करिना आनी तुका इनाम मेळचो ना. केन्ना खण पूण म्हाका कितें पूण कोत्तलो. बरें तें जेन्ना तुवें अशें म्हटलें आयकतच तूं कित्याक म्हणना हांव म्हाकाच कितें कोत्तेनी. बरें आतां आयक, चड गरजेचें तुवें हें सजमोन घेवंक. तुका खोशी दवरपाची शिरवीस आनी कोणाक दिनाका. सो तूं आयज हांगा आयला फकत हांवें म्हटलां ती उतरां आयकोंक, जाल्यार तुजी पावट फॉलो दीक जावची ना. खरेपणी तो एक बरो फेसबुकाचो पोस्ट जावपी. तुका खोशी दवरपाची शिरवीस आनी कोणाक दिवपाचें बंद कर. ओ कितल्याच वर्सांक हांव देवाचेर पिसवताली तो म्हाका खोशी करिना म्हूण. बरें पयलें स्वता रेंवें आदींच निर्णय घेतलेलो खुशाल जावची ना म्हूण. तर परवा ना कोणें कितेंय केल्यार. पूण हांव देव करिना त्यो सदांच पळयतालीं. म्हणजे देव एक चड बरो मनीस आनी तो म्हाका बरें कोत्ता आनी म्हाका सोत्या दिता आनी तो म्हाका जाय पळय तें करूंक दिता आनी म्हाका जाय तें मेवता दुडू आसल्यार आनी हांवें मूर्खपण करिना जाल्यार. पूण तो तसलो मनीस न्हय. सो भायर वचोन फुलां आनी चेर हाडटा तसलो. तुजा न्हय तो भायर वचोन एक जमो देंगेचो हाडटा तसलो. आनी तुजा न्हय कितलेच वर्सांक तुजा न्हय तुवें म्हाका देंगल्यो हाडीत म्हाका बरें आवडपाचें. हांव पळयता आनी कोण आपले बायलेक देंगी हाडटा आनी चिंता तूं करिना आनी मागीर म्हजें तो मन ताचेरूच. तुजा न्हय हांवें शेकी कसो थाराव घेतलो जर म्हाका देंगी जाय हांव हाडटलीं.
चलात वेळ जालो वाडोंक आनी बंद करूंक हे सगळ्यांक जबाबदारी दिवंक आमकां खोशी करूंक बरें ती एक वस्त कोडयेक तो बरी करिना जायत पूण उरलेलो 90 आनी 9 वस्तू आसात एकदम बरो कोत्ता तर एकूच वस्त जी तुजे पासत कोण करिना ताचेरूच कित्याक मन दिवपाचें बऱ्यो आसात त्यो वस्तूचेर कित्याक मन दवरचें न्हय पळय तो बरो गिन्यानाचो दादलो तो अशें म्हणटा हांवें वचोन तें हाडूंक फायदो ना कित्याक तूं तें परत काडून घेतलें आनी असा न्हय गोडयेक सत पूण तो न्हय तुजा न्हय दादल्यांक आमी कितें सजमोना आमी चिंता तें हाडपाक सगळे शेर भोंवले म्हूण आनी उपरांत गजाली कोत्तात आनी गुप्ती चित्रां म्हाका हें खरेंच बरें लागना देखून तो पळयना तेन्ना हांव तें परत कोत्तली हांव तुमकां सांगता म्हजें जिवीत सापूच बदल्लें म्हज्या आनंदाची शीम सकलथान वयर पावली जेन्ना हांवें बंद केलें आनी कोणाक जबाबदारी दिवंक म्हाका खोशी करूंक आनी असोच थारावो घेतलो स्वता खोशी जावंक हांव म्हाका खोशी कोत्ता त्यो वस्तू कोत्तेली न्हय हाताक मेवतात तसल्यो हांव दुसऱ्यांक जायत्योच वस्तू कोत्ता म्हाका दिवंक बरें दिसता तें जावन आसा म्हजी आवडीची वस्त म्हाका लोकांक आदार दिवंक आवडटा हांव पळयत रावता लोकांक कितें बरें लागता तें आनी त्यो गरजांक पावत तोच वीत कोत्ता पूण म्हाका गमन आयलें कोडून निराशी जातली म्हूण हांव अशें म्हणटालीं म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें हांवें तुमी म्हणच्या आदीं हांवें आडेंच फुडें केलें म्हणजे इतलो वेळ हांवें तें पोन्नें दुखेस कांतार म्हटलेलें हांव जेरूल जाणो देव म्हटलें परत नाका प्लीज म्हाका तें परत आयकोंक नाका म्हजें कितें म्हजे पासून कोणूच कांय करिना हांव सुमान भर कितली वावुरता आनी तें बरें आसा न्ही देव भायर वचून गोल्फ खेळटा आनी हांव एकलीच घरा आसा कोण म्हजें काळजी घेना म्हजें कोण काळजी घेना म्हजें कितें आतां आसा न्हू तुमी कोणीच ते भाशेन न्हय म्हूण सारकें म्हणजे आयज वो जमो हांगा आयलो तो बिलकूल सारको न्हय पूण तुमी जाणत घडयेक एकूच मनीस जो टीव्हीर पळयता ताका खरेंच म्हजो आयचो निरोप जाय तूं हें जाणय तुमी जाणत म्हाका दिसता केन्नाय आमकां कळटा की आमचे पासत कितें पूण करूंक जाता म्हूण पूण आमकां इतली संवय जाल्या गुणगुणूंक तिक्का मारूंक तारकार करूंक मारतेरीचो भेस घेवंक आनी एक गरीब मनाची अवस्था रावंक की आमी आमचे परिस्थितीन सुदारूंक पासून चिंतिना तर आमी बरें बसून म्हणटा बरें तूं म्हाका हें करिना तूं म्हाका तें करिना बरें आयज ही सगळीं निमितां आमी पुसून काडटलीं सो तुजे पासत कितें करूंक जाय आनी कोण करिना तर तूंच तें कर अशें तुवें केल्यार तुज्यान आनी गुणगुणूंक जायना तुजो न्हय देव केरींच म्हाका काम दिना आपल्या खोशी करूंक तो फकत म्हणटा गोल्फ खेळोंक वेता फुटबॉल पळोवंक वेता भायर वचून एक फुटबॉल खेळ पळोवंक जाय म्हणजे ताका करूंक जाय पळय तें तो कोत्ता वय हांव जियेतालीं एक स्वता त्याग घेवपी आत्मीक म्हणजे चलात म्हज्यान त्या फारिजवांक लोचेन घालूंक जातालें आनी तुमी कांय जाणा म्हज्या जोम्यान आसपाची म्हणजे हांव कितली स्वताचो त्याग करी आनी कितलो वेळ आत्मीकतायेन आसन सगळ्या संवसाराक आदार दिवंक पूण कोणूच म्हजे पासत कांयच करिना आनी देवान म्हज्या लक्षान हाडल्या म्हटल्यार आनी हांव चिंतूंक लागली बरें तें अशें हांव म्हाका आनंद दिता त्यो वस्तू कोत्तेली आतां हें दुखीचें पूण हांव तुमकां निबेल सत सांगता म्हाका कांयच एक आवड नासलें हांवें इतलो वेळ काम केल्लें करूंक ना फकत काम आनी दुसऱ्यांची काळजी घेतलेली जेन्ना हांवें म्हणूंक सुरू केलें बरें आतां आयज म्हाका जाय तें हांव कोत्तेली हांव नकलो आसली कितें करचें तें म्हणजे देव हें सत म्हूण सांगतलो म्हणजे खूब वेळ ह्या विशीं म्हाका त्रास पडले हांव म्हणटालीं म्हाका कांय एक आवडना कित्याक हांवें कांय एक करूंक नासलें म्हज्या वावरा भायर म्हाका दुसरी कसलीच आवड नासली देवान म्हाका करूंक आपयल्या तातूंत म्हजें दान मन आसलें की ताचे भायर म्हाका आनीक जिवीतूच नासलें आनी म्हाका थोडो वेळ लागलो शिकोंक वस्तू कश्यो आवडटात त्यो आतां हांगा एक आनी म्हाका सांगूंक जाय जें म्हत्वाचें ही आसा एक चूक आमी आदारतात ती म्हाका दिसता आमी आमकांच मनोरंजन दिवंक तोच वीत कोत्ता
आनी देव आमकां स्वताक मनोरंजन दिवंक आपयना. ताका जाय आमी शिकोंक वस्तूंचो आनंद घेवंक, वस्तूंचो. तर हांवें मनोरंजनान सुरवात केली. हांव स्वताक मनोरंजन दिवंक सोदी. देखून हांव हांगा गेली, थंय गेली, हांवें रोजा घेतल्यो आनी हांवें हें केलें आनी तें सगळें. तुजो न्हय कशें पळय तें, तूं रोजेर वेता आनी परत यो. तूं चिंता हें सजमतालें तें कांयच जावंक ना म्हूण, तुजो वेल तर बरो पासात जावंक ना, तूं आनीक थोकला. आनी कांय लोक रिणा पासून काडटात तें करूंक आनी आतां तांकां वर्साक तुवें तें परत फारीक करूंक जाय. तुजोन एक लांब 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 प्रवास करूंक म्हाका कितें मेवलें तें जें सगळें सांगूंक तुमकां वेल ना. तें मनोरंजना विशीं तितलें न्हय, तें सद्यो वस्तू तुज्या जिवितान आसात त्यो ज्यो तुका खरो आनंद दितात. आनी तितल्यो चडश्यो चड 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 साद्यो. तांतल्यो कांय म्हाका वाचूं दी. म्हाका मेवल्यात आनी फाटल्या वर्सां पासून म्हाका सोबीत वस्तू आवडटात. आनी ही एक देवाची निशाणी, कित्याक तुवें पळयल्यार सोर कसो न्हेटयला तो प्रितीच्या, तो कितलो सुंदर. म्हाका जोगजोगतात त्यो वस्तू आवडटात. म्हाका सोबीत वस्तू आवडटात. म्हाका जोगजोगीत रंग आवडटा. म्हाका सुंदर वस्तू बऱ्योच आवडटात. म्हणटूच हांव फकत बसोन सोबीत दिसतात त्यो वस्तू पळयत हांव आनी आनंद जातली. म्हणजे हें कितलें सोबीत आनी तें म्हाका देवाचो उगडास हाडटा. म्हाका दिसता कितल्योच वस्तू आसात ज्यो आमकां देवाचो उगडास हाडटात आनी आमी वेल काडल्यार देवाशी लागीं हाडटात. पर हांवें एक सुकणें पळयलें जाचो रंग चड सुंदर मलबा सारको आसलो. आनी म्हज्या जिवितांतलीं कितलींच वर्सां हांवें त्या सुकण्याक किकोंत केलें. म्हाका वेल नासलो त्या सुकण्याक पळोवंक. पूण आजुनूय हांव तें सुंदर सुकणें पळयता आनी हांव चिंता देव कितलो बरो रोचपी आनी कसो ताणें संवसार पिंतारला, कितल्या सोरोपायेन. आनी मागीर आमी सदांच ताकतीकेन आसात तें करूंक, तोच बीत करूंक हांव नकलो. वॉट द वेल. आमकां खबर पासून आसा आमी कितें करूंक सोदतात तें. आनी आमी तसल्या वस्तूचेर मन दान दितात. एक सादी वस्त जशी एक बऱ्या इश्टा सांगाताक चालीक वचोंक. म्हाका तर आवडटा. तूं जाणूय, जर कोण बरो मनीस वेल सारूंक मेलो तर आनी तशें ह्या दिसांनी आनीक आनी आनीक आवड जाता. एक बरो इश्ट मेलो आनी कॉफी पिवंक हांव नको, कोणीक 40 मिनीट फकत गजाली कर, तें बरें. म्हाका दोयाल मनशां सांगाताक आसोंक आवडटा. म्हाका दिसता जेन्ना लोक दोयाल आनी दुसऱ्यांक बरें कोत्तात आनी ताचें चिंतना तेन्ना सुंदर दिसता. तुज्यान ताच्यान कडल्यान शिकोंक जाता तसल्या मनशां वांगडा राव. तुका सकयल ओडटात त्या मनशां सांगाता रावनाका. तुजे भोंवतणी आसोंक जाय लोक तुका आव्हान दिता, वयर काडटा तसो. म्हाका एक बरें चलचित्र आवडटा. म्हाका आराम घेवंक आवडटा. ओ म्हज्या देवा, जर तुका सोंस्योग बरें लागना जाल्यार मातशें जाणटें जायसर राव. इच्छा तुका आराम घेवंक आवडटलें. देव आनी हांव रातची आमच्या घरान बसतोच अशेंच आमी वेल सादता. म्हणजे 35 वर्सां हांव सगळ्या संवसाराक भोंवलेलीं. सुमारान दोर राती खंय पूण आसन, तूं जाणय रातचें 9-10 पासून वावरून आतां हांव आसा, भुरगीं गेलीं, कोण पूण फकत देव आनी हांव आनी सुणे आनी सोंस्योग घेयात. वो सर्ग. म्हाका हें शांती आवडटा. म्हाका ओगी आसोंक आवडटा. म्हाका दिवपाक आवडटा. म्हाका खरेंच बरें लागता कोणें आपल्याक कितें जाय म्हूण सांगलेलें आयकोंक आनी वचोन तें तांकां हाडून दिवंक. दुसऱ्यांच्या मुखामोलार हांसो हाडूंक. जेन्ना तूं दुसऱ्याच्या मुखामोलार हांसो हाडटा, तुज्या मुखामोलार हांसो येता. दुसऱ्यांक कितें करपाक म्हाका सगळ्याकीन चड आनंद दिता. तर विसरो नाका, तूं बरें काम कोत्तेलें, दुसऱ्याची काळजी घेतल्यार, सो तूं घोट आनी बरे भलायकेन तुजी स्वताची काळजी घेत तर कित्याक हें शिकोवन घेना तुज्या जिवितान दर एका भागान निरोगी जायना. देवाचो आशिर्वाद आसूं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.